नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया कांद्याचो दाळी रोस। ही हांवें अर्द कप तूर डाळ घेतल्या। डाळ आमकां 2-3 वेळा उदकान धुवन घेवपाक जाय। डाळ हांवें उदकान धुवन घेतली। तातूंत हांव उदक घालता। एक कांदो हांवें चिरून घेतला। शिनून घेता आसतना बारीक शिनून घेवंक ना, मातसो मोठोसोच शिनला। हो कांदो घालुया आमी तातूंत। ही डाळ आतां कुकरान आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। डाळ हांवें कुकरान घातली। आतां आमकां कुकराच्यो 3 ते 4 शिट्यो काडून घेवपाक जाय। डाळीन घालपाक आमकां थोडी मिरसांग वांटून घेवपाक जाय। ताज्या खातीर धाकली 1 वाटी हांवें सोय घेतल्या। अर्द्या वळ्याची सुमार सोय आसा ही। डाळ करता आसतना सोय खूब वापरपाक जायना। तातूंत हांव घालता पाव चमचो हळदीची पावडर, अर्दो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। कोथमिरेच्या पावडरीच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार सुकी कोथमीर घातल्यार जाता। अर्दो चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। थोडीशी आमटाण घालता। थोडोसो कांदो घालता वाटपाक आनी उदक घालून बारीक वाटून घेवया। कुकरान हांवें डाळ शिजोवन घेतली। डाळ हांवें कुकरान शिजोवन घेतली। डाळ हांव दुसऱ्या तोपान घालून घेता। कुकरान डाळ शिजोवन घेतल्यानंतर तोपान घालून हांवें गॅसार शिजत दवरल्या। आता आमी तातूंत ग्राइंड केल्या ती मिरसांग घालुया। तातूंत हांव थोडें उदक घालता। तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालात। तेल वापरिनासतना डाळ केल्या। तुमकां जाय जाल्यार हांगासर फोडणी दिल्यार जाता। सासवां, करबेलाची पानां घालून फोडणी जाय जाल्यार दिल्यार जाता। तातूंत घालता चवी पुरते मीठ, अर्दो चमचो घालता साखर। ढवळून घेवया आनी आता डाळीक बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। डाळ बरी खतखतपाक लागल्या। डाळ तयार आसा, रेडी आसा। तेल वापरिनासतना कांदो घालून डाळीचो रोस सादो सोपो रोकडो जाता, खूब वेळ लागना, खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।